A19. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, हांव चूक करता तेन्ना येरांनी बोगसोणे दिल्ले म्हाका जाय. तशेंच दुसरो चूक करता तेन्ना हांव कित्याक बोगसोणे दिवंक बोल करिना? आयज साद्या कालाचो 24वो आयतार आनी आयचो विशय जावन आसा. तुमच्या भाव भयणीक काळजान थावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तुमकांय बोगशिचो ना. आमकां सुर्गीच्या बापा भाशेन बोगसोण्याची हात्यारां जावंक आपयता. आयच्या दिसा संदानाची मनशां आमकां कोर म्हूण नम्रतायेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बाबा भयणीनो, चूक करप मनशाळायेचें, पूण बोगसोणें दिवप देवीक. टू ऑल इज ह्युमन, टू फॉरगिव डिवायन. नशें जाल्यार सगळे मनशां आमी चुकता म्हणटच देव आमकां पयस करिना. आसा तशी ओळखून देव आमकां बोगसोणें दिता. पूण हेंच बोगसोणें आमी दुसऱ्यांक पाठोवंक, आमचेर चुकता तांकां बोगसूंक देव आमकां उगडास करता. हींच उतरां मनान धरून ह्याची मिसाची भेट भेटोवंक आमी तयार जावया. मागता आमी किर्तुस सांतुस हाच्या जल्माचो दीस, ताचे पसत देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जी कोण बोल्लेगेन आसा, अदीक करून कोरोना व्हायरस हाका लागून तांचेय पासत आमी मागुया. हेर दुसऱ्यांनी आमकां मागूंक लायलां तेंवूय मनांत हाडुया आनी जांकां मागण्याची गरज तांचो उगडास करुया. मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां बोगोस म्हणून बापा लागीं हे वेळार मागुया. काळजान तांदूक दोतोल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय.
क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कोर सर पुदिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपोतेला देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या दोन वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो आसूं पवित्र एकलो आसूं ईश्वर एकलो आसूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया देवा सर्व वस्तूंच्या रोसणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सिरकाच्या पुस्तका वेले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातकाय सवय आसता. सूत घेतात ताचो सर्वेस्पूर सोद घेतलो कित्याक ताच्या पातक्याचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुजेर पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजी पातकां मुगसतली. एक मनीस दुसऱ्याक जोडटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागूंक जायत. आपणा सारक्या मनशाचेर चुचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकाचे बोगसणें ताच्यान कशें मागूंक जायत. मासा रक्ताचो जावन तो राग धरून रावता तो ताच्यान पातकाचे बोगसणें कोण ताका दितलो. निमाण्या वस्तूचो उगडास दवर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग धरूं नाका. भोववर्त्या देवाच्या कोराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वखाणी कर सगळ्या मना काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. तो सगळे तुजे अपमान बक्षिता सगळे वायटाक पयस दवरता. तो तुजें जिवीत फोंडांतल्यान निवाडटा. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायेचो मुकुट घालता. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचो फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब
सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माई मोग प्रितमे परस सर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या थंय ताचो मोग उदेंत आनी अस्तम जितलो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता जबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माई मोग भाग्योन पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप भावां भयणांनो आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना आमी जिवी आसात जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेता जाल्यार सोम्या पासत मरता म्हणटोच जावून जिवी जावूं मेलोली आमी सोम्याची क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो हेच पासत मुणगे मेलेल्याचो आनी जिव्याचो सोमी जावचे खातीर देवाचें उतर हें देवाचें बडकार उद्गार सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या पेद्रून जेजू सरशें येवन म्हणलें सायबा कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो 7 पावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी स्वर्गीचें राज हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो तेन्ना हाता पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें तकूच काडून मातसो राव सगलें तुजें हांव फारीक करतां चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणे आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो ताणें म्हळें म्हजें रीण फारीक कर पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो तकूच काडून मातसो राव सगलें तुजें हांव फारीक करतां तरी तो आयकना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बोणकुणीन घालो हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय तांणी आपल्या दोनयांक कोडीत केलें तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें खोट्या चाकरा
तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली, तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कसाबाच्या हातान घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांतान बक्षिनान जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक दीस एक मॅजिशियन मॅजीक करतना ताणें एक दोरी आपल्या हातान घेतली, सुमार 1 मीटर दोरी, आनी ती दोरी मोदेंच कातर घेवन कातरली. उपरांत ताणें ही दोरी दोनूय कुडके पोत्तून गांठ मारली आनी तो असो उलयलो. तो म्हणूंक लागलो, ही दोरी आपल्या हातीन आसली तेन्ना कातरच्या आदीं ती सुमार 1 मीटर आसली, पूण आतां कातरून ती बांदल्या उपरांत 1 मीटर उरूंक ना, ती ल्हान जाली. आनी ती मॅजीक ताणें करून पोत्तून ती दोरी, ती गांठ आसलेली आपल्या मुठीन घेवन ती मॅजीक करून ताणें दोरी आसली तशीच पोत्ती 1 मीटर केली. बाबडीनो, हो मॅजिशियन एक पाद्री आसलो आनी ही मॅजीक ताणें आमचे उजीर केल्ली. ह्या पाद्रीन उपरांत तो एक्सप्लेनेशन दितालो आमकां आनी म्हणूंक लागलो, ही दोरी आसली तेन्ना 1 मीटर, ती कातरली तेन्ना पातोक येतूच देवा मदलो आनी आमचो मदलो हें रिलेशनशीप आसलें ते 2 कुडके जाले. पूण कुमसाराच्या संदना वरवीं साक्रामेंता वरवीं जेन्ना ही गांठ बांदली तेन्ना आमी ही गांठ एके भाशेन आमकां परत एकठांय केलें. 1 मीटर आसली ती दोरी ल्हान जाली, आमचें रिलेशन पोत्तून वाडलें आनी उपरांत म्हणटा मॅजीक करून एके भाशेन पवित्र आत्म्याचें हें बोगसणें फावो करून आमचें रिलेशन परत ही दोरी केली. आनी हे भाशेन ताणें हो संदेश पाठयलो. आयज जेजू बोगसण्या बाबतीन उलयता. बोगसणें दिवची चावी दर एकल्याच्या आमच्या हातान आसा. बाबडीनो, आमी ह्या संवसारान जियेताना आमचें पयन ह्या संवसारान सोंपल्या उपरांत आमी कितें घेवन वेतले? आमचे लागीं आसा तें कांयच व्हरूंक जायना. पूण जें कितें आमी बरें केलां, जांकां बोगसणें फावो केलां, त्यो की यादी आमी हांगासर धरून वेता. म्हणटच घेवन वेतना आमकां कितें मेळटा? आमी निमाण्यो वस्तू आमच्या मनांत हाडल्यार आमकां कांयच आनीक नाका अशें दिसता. कुडीचें मरण, दुसरे सुवातेर देवाची नीत मनसुबी, तिसरे सुवातेर एमकोणाचें दूख, वो चवथे सुवातेर सासणाचें सर्गीचें सूख. हेंच आमचें आख्खें जिवितान आमी मनांत हाडली ह्यो निमाण्यो 4 वस्तू, जाल्यार आमचें जिवीत सुरक्षीत जावंक जाता. आयज आमी पळयता सर्गीचो बाब आमकां बोगसूंक तयार, बोगसणें तो दिता. बोगशिता तेन्ना तो बोगसूंक रावता. ही वेट्स टू फॉरगिव. तो बोगसणें दिता तेन्ना फायन घालिना. बाब बोगसणें दिता तेन्ना पनिशमेंट दिना, वो कसलीच उमकी कंडिशनां तो घालिना. फकत तुमी हें बोगसणें दियात म्हूण एकूच मागता. म्हणटकच देर आर नो फायन्स, नो पनिशमेंट, नो कंडिशन्स, ओन्ली रिपेंटन्स एंड फॉरगिवनेस. अशें जाल्यार बाबडीनो, जेजूय आपल्याच्या जिवितांत हे बोगसण्याचें उलयता. जुद्यो हो आयज आमी पळयता तेन्ना ते बोगसणें दिवंक वावुरताले, पूण कोणाक? फकत जुदेव आसा तांकां. नाजाल्यार जुदेव न्हय तांकां तितले ते मानिनासले. नोकळो आसले म्हणून न्हय. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकान लेवितिकस आमकां मेळटा 19वी
chapter 17 to 18. You must not bear hatred for your brothers in your heart. You must not exact revenge. You must love your neighbor as yourself. तुझ्या भावामध्ये काळजांसान बोगसूंक राग धरिनाका, तांचे रिवेंज घेयनाका, पूण तूं तुज्या भाव भयणाचो सगळ्यांचो मोग कर म्हणून असलें ते जाणा आसलें, शास्त्र आसलें तांचें. पूण तांणी एक विंचून काडलेली बाग जो फकत जिदेवान तर पातक केलें ताणें तांकां बोगसूचें, हेरांक न्हय. पूण जेजूची शिकवण दुसरी. जेजू शिकवण दितना तो बाप कसलो तो दाखयता. आमी जाणा पॅरेबल ऑफ प्रॉडिगल सन, विचीत पुताची वोपार. बाप बोगसूंक तयार हे वोपारीन आपल्या धाकट्या पुताक, पूण ताचो भाव ताका बोगसूंक तयार ना. तेच भाशेन आयचें आमी शुभ वर्तमान आयकलां. राजा बोगशिता चाकराक, पूण चाकर आपणाक देवो आसलेल्याक तो बोगसूंक तयार ना. आयच्या ह्या प्रश्नांक पेद्रूच्या कितले फावट हांवें बोगसूचें, 70 फावटी पासून 7 फावटी लगून काय म्हणटा तो. पूण जेजू म्हणटा 7 फावटी न्हय, 70 फावटी 7 म्हणल्यार जितले फावटी तुजो भाव तुजेर चूक करता तितले फावटी तूं ताका बोगोस, कित्याक तुजो स्वर्गीचो बाप तुका सगळे फावटी बोगशिता. हें आमी आमच्या बापा म्हणटाना म्हणटा आमची पातकां बोगोस म्हणून. बाबडी न्हू, आयचें हें उदाहरण जेजू दिता तेन्ना तातूंत थोड्यो वस्तू आमी चिंत दिवन नियाळूंक गरज. स्वर्गीचो हो राजा हो एक जजमेंट करता. आमकांय एक जजमेंट आसा म्हणून उगडास करूंक जाय. हो जजमेंट करता तेन्ना कोणाक ते हाडटा थंय 10 दिनाराय आसलेलो, 10,000 तालेंत आसलेलो एका ऑफिशियल घडये ऑपरे जावंत आसतलो, आनी ताणें ताची चुकीक लागून ताका ह्या जजमेंटाक हाडलेलो. आनी ताका म्हणटा खंय 10,000 तालेंत सुमार आसले. पूण ह्या चाकराक आनीक कोण देवो आसलो तो 100 दिनाराय. आमचे टर्म्स आसा ते भाशेन, आमचे दुडू आसा ते भाशेन समजून गेल्यार 10,000 तालेंत म्हणल्यार आमी म्हणुया एक 5 करोड. पूण 100 दिनाराय म्हणल्यार आमच्यान म्हणूं येता ते 100 रुपया. 5 करोड आनी 100 रुपयाकूय उरले. ह्या दोनयान ताका 5 करोड सुमार बोगशिलोलो. पूण तोच आपणाक कोण देव आसलो ताका 100 रुपया पातये नासलो. हें सारकें ना. आनी हाका लागून दोनी ताचेर चावता. तूं आमकां आनीक मेळटा पवित्र पुस्तकान ताका धरून तेन्ना आतां पांयां पडून तो चाकर मागता ताचे लागीं आनी दोनी ताका बोगशिता. पूण उपरांत ताका तो म्हणटा धरून ताका बणकोणीन उडयात. त्या काळार बाबडीनो एक कायदो आसलो आनी इट वॉज अ क्रुअल लॉ. कोणाय तर देव आसलेलो ताच्यान फारीक करूंक जायना. ताचे बायलेक भुरग्यांक विकून तांकां स्लेव्स कशें करताले. जेजू सांगूंक सोदता हो कायदो लागू जायना. जेन्ना तूं बोगसणें फावो करताय तेन्ना तितलेंच काबार कर बोगसणें दिवन, कित्याक स्वर्गीचो बाप तुका बोगशिता. थंय कायंडनेस ऑफ द मास्टर, दयाळाय देवाची आमकां दिसून येता ह्या घडीतान. बाबडीनो आयज हेंच बोगसणें दर एकल्याक आमकां दिवंक जेजू कायता तेन्ना जेजून आपणें तें करून दाखयलें म्हूण तो सांगता. कुर्सार जेजू मारलो तेन्ना ताचेर कोणें तेपी उडयलेली, मस्कऱ्यो केलेल्यो, खांड्याचो मुकूट घातलेलो आनी शेकी ताका कुर्सार मारलेलो. एकूच उतर उलोवन जेजून भस्म करूं येतालो. देव तो आसलो. पूण तो म्हणटा बापा तांकां बोगोस आनी असलें बोगसणें कुर्सार तान तो पाठयता. अशें जाल्यार देव आमकां बोगशिता जाल्यार आमी देवाच्या रिणांत आसा एके भाशेन म्हणूं येता. बाबडीनो आमकां जिवीत आसा, आमी स्वास घेता, आमी जेवण जेवता, आमी अमकेच फामिलीन जल्माक येता. देवान आमकां गिन्यान दिलेलें आसा, देवान आमकां कुशियो दिलेल्यो आसा, देवान आमकां
आत्मीक जिवीत दिल्लें आसा हें सगळें देवाचें फुकट देणें जाल्यार वी आर इंडॅक्टेड टू गॉड म्हणटच आमी देवाच्या रिणांत आसा आमी अशें म्हणूं येता. दुसरें रीण देवान आमकां बक्षिल्या कोणूच आमी सात्वीक मनशां न्हय, सारकी चूक नासलेली न्हय, कसले ना कसले चुकी आसाच आनी देव तर आमकां बक्षिता. आयज एकूच देव आमच्या लागीं मागता आमी दुसऱ्यांक बक्षणें देव. खुमसाराच्या संदना वरवीं ह्या संदनाच्या साक्रामेंता वरवीं देवान आमकां हें तुटलोलें आमचें जिवीत जी भाशेची दोरी तुटलेली ती गांठ मारून एकठांय केल्या. ह्या साक्रामेंता वरवीं ह्या खुमसाराच्या संस्कारा वरवीं देव आमकां लागीं हाडटा. हो संस्कार जेजूनच घडून दवरला. सातूय संस्कार हे जेजूनच घडून दवरला म्हणटच आमकां उपायय दवरलेलो आसा आनी आमच्या लागीं फकत एक मागता तें म्हणल्यार बक्षणें आमी दुसऱ्यांक दिवं. बाबडी न्हू आयज असलेंच मौन आनी काळीज आमकां मागुया. जायते फावटी बक्षणें दिनासतना आमच्या मनांत आमी दवरता तेन्ना तें आमकांच एके भाशेन भितरल्यान खाता आनी आमच्याच जिवाक माल करता. म्हणटच आमच्या जिवाक आमी माल जाता तेन्ना तसलें दवरून फायदो ना. उगडास उरचो ना अशें ना. फॉरगिवींग एंड फॉरगेटींग आमी म्हणटा जिवी आसो पर्यान आमकां उगडास उरतलोच. वी मे नॉट फॉरगेट पूण बक्षणें दिवपाक हें देवीक आमचें देवान आमचें केलां आनी देवान आमच्या लागीं मागलां. हेंच मौन आनी हेंच काळीज आमकां दर एकल्याक मागुया. उबे रावया. आमचोच बाबाट सुबे मजार उचारुया. सत मानताले वाक सगळीं बाबा स्वर्गाक आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ता त्याच्या वेळार सुद्दां आमच्या समेयात तो पवित्र आत्म्यावरवीं गोड समावलो आग्वाद मरयताय जल्मलो कोचमनाकाल सुसले ताका कुसळ चल्लो तो मरणांत ताका पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गाक सोडलो सोडपणीला रडपाच्या अवजात बसला तुयतांचे येतलो सगमाता पवित्र आत्म्या कातलीक सगळे भक्ताचो एकतात पत्काचे बक्षणे पुरीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. बक्षण्या वरवीं जिवीत मेळटा. हेंच जिवीत आमकां दी म्हूण ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. आपूण पयले बोगसण्याचे नमुने सावन पोरचेक बोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. धर्मा पासत वाद विवाद जाता तेन्ना जाणविकायेन संधानाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. संधान करून सोदिनात तसले पासत मागुया. आयज जायत्या देशा आनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्या मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणें ना जावन घायाल जाल्ल्या मनशाक आमी पळयता. असल्या आमच्या संवसाराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेन कश्टल्यांक वेगीच पेकोवणी
आनी मेलेल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. दयाळ बापा, आमची चाल बोगसण्याची जावंक काय आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे कोनवाळेन त्यो दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटवणे वेळार गीत घेवया. C22 पेज 37. C22. शांती दिता देवा वेल्या मोगान वेगो. मोजी मोगी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवा वेल्या मोगान वेगो. मोजी मोगी करूंक येता. म्हज्या बाबा भणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदिदा देवा बापाक मानता तोचलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानन घेवं. रातुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली बेटवणी समस्यांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक आय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व कड्यान सरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ते तुजे उलोवन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो थारोग करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मारयेची उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. Soul,
बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्यानी सासणेक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात पयलो उदगार दिवन बावरताचो गूट परगटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी आत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुद्दां समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या मा समेस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस प्राके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावापणीची काकलत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्यान समेस सांग तुजें पोरसळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर आमा समेसांची दया करून आमी मागता अकबार बरी देवाची माई संगती बागेन धरून दिता आनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन बापा लागीं आमी बोगसणे मागता तितले पावटी बाप आमकां बक्षिता आमी दुसऱ्यांक बोगसणे फावो करूंक आदारण करपा त्याच जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्वेश्वर तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक रायजायच आमकां दी आनी आमी आमची केल्या मुक्षिता तशी आमची बाता मुगोस आनी आमकां ताळे पडो दिवं नाकाय पूण वायट्यांतले आमकां निवार सर्वेस प्रासर वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस खंय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कशें पडमळ तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी कुटसार्थान बोगसणे पाठयलेलो जेजू आपणे आसा ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर वचचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्मसादा वेळार गीत घेवया D9 पेज 51 D9. एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, जेजूचे मास आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सगळींच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पुरिदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटाक गीत घेवया F23 पेज 96 F23